माग सायबा जेजूच्या शिसा San Jose Vazache Surya Jesuचा उजवाड पोरजोळायताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा San Jose Vazache Surya Jesuचा उजवाड पोरजोळायताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सदांकाल आमेन. तिसरो नियाळ सान जुजे वाजा जेजूची बरी खबर पयसुल्या लोकांक तुवें दिली. जेजूचे राज वाडोवंक आमकांय तुजे उर्बा दी. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बकोस आनी आमकां ताल्लें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सान जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो उजवाड परसोळायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सान जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो उजवाड परसोळायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सान जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो उजवाड परसोळायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सान जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो उजवाड परसोळायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सान जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो उजवाड परसोळायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सान जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो उजवाड परसोळायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सान जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो उजवाड परसोळायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सान जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो उजवाड परसोळायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सान जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो उजवाड परसोळायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सान जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो उजवाड परसोळायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. चवथो नियाळ सान जुजे वाजा पिडेक सांपडलेल्यांक तुवें कुडी आत्म्याचो इलाज दिलोय. आयजूय तुजी मोजोत मागतल्या पिडेवंतांक बरी कोर. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सान जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो उजवाड परजोळायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सान जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो उजवाड परजोळायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सान जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो उजवाड परजोळायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सान जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो उजवाड परजोळायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सान जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो उजवाड परजोळायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सान जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो उजवाड परजोळायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सान जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो उजवाड परजोळायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सान जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो उजवाड परजोळायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सान जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो उजवाड परजोळायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सान जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो उजवाड परजोळायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. पांचवो नियाळ सान जुजे वाजा भागीवंतपणान जिवोन कॅन्डीक तुवें ह्या संवसाराक दोळे धांपले. आमकांय शेगुणी जिवीत जिवंक एक भागीवंत मरण फावो कोर. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सान जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो उजवाड परसोळायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सान जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो उजवाड परसोळायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सान जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो उजवाड परसोळायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सान जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो उजवाड परसोळायताय.
आमचे पासत माग साहेबा जेजूच्या शिसा सान जुजे वाजा तू सूर्या जेजूचो उजवाड परसो लायताय आमचे पासत माग साहेबा जेजूच्या शिसा सान जुजे वाजा तू सूर्या जेजूचो उजवाड परसो लायताय आमचे पासत माग साहेबा जेजूच्या शिसा सान जुजे वाजा तू सूर्या जेजूचो उजवाड परसो लायताय आमचे पासत माग साहेबा जेजूच्या शिसा सान जुजे वाजा तू सूर्या जेजूचो उजवाड परसो लायताय आमचे पासत माग साहेबा जेजूच्या शिसा सान जुजे वाजा तू सूर्या जेजूचो उजवाड परसो लायताय आमचे पासत माग साहेबा जेजूच्या शिसा सान जुजे वाजा तू सूर्या जेजूचो उजवाड परसो लायताय आमचे पासत माग साहेबा जेजूच्या शिसा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा काल आमेन सान जुजे वाजा आमचे पासत माग क्रिस्ताच्यो बसावण्यो आमकां फावो जावच्याक प्रार्थुया देवा तुज्या याज्ञिकाक सान जुजे वाजाचे देखी आनी मुनयारीपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेक आशयेचे सिमा पर्यान परजळायली तुज्या चाकरान तुजे देवीक उतर परगटून आमकां उत्तम जिविताची देख दिली आमी आमच्या झुजांत आनी अस्कोतायेन पुण्यवून जिवीत जोडूंक आनी ताचे मजतीन आमचो भावार्थ ओदीक वाडोवंक आनी शिव वर्तमानाची विस्वासी साक्षीदारां आमी जावंक मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो त्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुजे ताय आसा वस्तुऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदोच पूज येयसू भागेती मरिये देवाचे माये आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा काल आमेन Sauya Sukriami Lagi Sorya Dunya Devan Wakanuya Anandam Rakazonya Taronatu Korok Dunia Chiritatun Suru Dunia Chiritatun
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुकाय देव करपा दिव. आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयज आमचे दुसरे नोवेन भाग्यवंत जुजे वाजाचे परबेची तयारेक करीत भाशेन आमची सगळी मागणी आमी भाग्यवंत जुजे वाजाचे मजतीन देवा मुखार दवरुया. आयचे इंतेसांव आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या लेपोल्दिना डिसुजा हिच्या आत्मे पासत देवान तिका सर्गीचे सूख फावो करूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी भाग्यवंत जुजे वाजाचे मजतीन आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या घोराब्यां पासत आमच्या जोण एकल्याच्या खासगी इंतेसांवा पासत तशेंच मागुया आमच्या राज्या पासत गोंयच्या राज्या पासत आनी जी उत्सांबडाय चालू करपाची वो जी उत्सांबडाय चालू जाता अशें दिसता धर्म भेदाक ती उत्सांबडाय पयस जावंक शांतताय आसूंक मागुया. जे कोण ही उत्सांबडाय करूंक सोदता तांची मनां काळजां शांत कर म्हूण मागुया. आनीक आमच्या देशा पासतूय मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, देवाच्या राज्याचे वांगडी आनी देशाचे नागरीक कशी समाजान नवसोरणी आनी बरेपण विस्तारूंक जोण एकल्याचें कार्य जावन आसा. हे मनान दवरून आयज विशय विंचून काडला तो समाजान नवसोरणी आनी बरेपण हाडच्या वावरान आमचेशी राव. दर एकल्यान एक मन घडोवन हाडून अनितीचो, भ्रश्टाचाराचो आनी सगळ्या खोटेपणांचो आटो आमी मोडून उडोवंक आयचो सेवाधर्म आमकां आव्हान दिता. जेजू बरें करीत गेलो म्हूण आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. जेजूच्या पावलांनी चलून भाग्यवंत जुजे वाजान आपल्या जिवितान सदांच बरें तें विंचून काडलें आनी संदी चुकय नासतना सदांच समाजाच्या बरेपणा खातीर आपलें जिवीत खर्चिलें. हे ताचे देखीन सगळीं वाडून आमी समाजाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक भाग्यवंत जुजे वाजाचे मजतीन आमकां आदार ह्या मिसान मागुया. बाबा भयणीनो, ह्या समाजांत आमी जियेतना आमकां देवान सगल्यांक एक मिसांव दिल्लें आसा. आमी सहभागेलीपणान ही पवित्र सभा आमची उदीक आनी उदीक विस्तारूंक आनी आमची पवित्र सभा चलोवंक जायते फावटी एक मन आमी घडोवन हाडिना. जायते फावटी आमचे मदें उनीत आसा, भ्रश्टाचार आसा आनी सगळें खोटेपण आमचे मदें वसता. असले वेळार आमचे चुकीचे आमी बोगसोणे मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या सगळ्यांक सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें विसरून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवंत सदांचांक वार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सुम्या काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सूर पदवीदारा सासणाच्या देवा, तुज्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां तुवें तुज्या मानाक नवी रचना केली आनी आमच्या मनशा स्वयंबाक तूं एकवटलोय. तुजे कुरपेन आमकां उदीक उदीक ताची सारकी कोर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुताची सुक्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजपूत चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन.
जबाब सवेस्पोर आपले पोजेचो मोग कोत्ता पोतून म्हणुया सवेस्पोर आपले पोजेचो मोग कोत्ता सवेस्पोराक नवें गीत रोचून गायात भक्ताचे सोबीन गणगणान ताची कीर्तन करात तो आपलो रोचणार म्हूण इस्रायल्याक संतोष भोगून दी तो आपलो राजा म्हूण सियोनाचो पूत आनंदान उलासूं जबाब सवेस्पोर आपले पोजेचो मोग कोत्ता नाच खेल करून ताच्या नांवाची स्तुती करूं गुटा आनी सितारां ताचे मुखार वाजोवं कित्याक सवेस्पोरान आपले पोजेचो मोग केलो दुबड्या धाकट्या ताणें सोडवून जोडून दिली जबाब सवेस्पोर आपले पोजेचो मोग कोत्ता आपणाक मेलोल्या जोयतांक भोक्त संतोषपुरीत जावन आनी कुशालकायेचे उलास सोडून देवा मुखार सोरपटून ताची स्तुती कर हातून ताचे भक्तां मेळटा सूख आनी व्हडवीक जबाब सवेस्पोर आपले पोजेचो मोग कोत्ता उद्गाराक सगळीं उबी रावया Sovespora soy soy, Sovespora soy soy, Sovespora soy soy, Sovespora soy soy. कालोकांत आसलोल्या लोकांक व्हड उजवाड देखलो मोन्नाची सावली पडलोल्या गांवांत रावतल्यांक उजवाड उदेलो Sovespora soy soy, Sovespora soy soy, Sovespora soy soy, Sovespora soy soy. Sorvispo तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो
जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजू आनी ताचे शीस जुद्यांत गेले थंय तो तांच्या सांगाता रावलो आनी स्नान दितालो सालिमा लागीं येवनांत थंय उदक चड देखून जुवांवूय स्नान दितालो आनी लोक थंय वेतालो आनी स्नान घेतालो जुवांवाक आजून बोनकुणींत घालूंक नासलो एकदां जुवांवाच्या कांय शिसांनी एका जुदेवा लागीं शुद्धी विशीं विवाद सुरू केलो आनी ते जुवांवाशी आयले आनी म्हणूंक लागले गुरुजी जॉर्दाना पोलतोडी जो तुज्या सांगाता आसलो आनी जाचे विशीं तुवें गोवाय दिल्ली तो पळय हांगा आपुणूय स्नान दिता आनी सगलो लोक ताचेशी वेता जुवांवान जाप दिवन म्हणलें देवान दिल्ल्या शिवाय कोणाक कांयच मेळोना हांव क्रिस्त न्हय पूण ताचे फुडें म्हाका धाडला अशें हांवें म्हणलां म्हूण तुमीच म्हजे विशीं गवायकी दितात ओकोल म्हणल्यार न्हवऱ्याचीच ताका लागीं आसलेलो न्हवऱ्याचो इश्ट न्हवऱ्याचो ताळो आयकून उडे कुशालकायेन मुरगोडटा हीच म्हजी कुशालकाय ती आतां बरोवन आयल्या तो वाडत वाडत वचूंक जाय पूण हांव जाल्यार उदीक ल्हान जावंक जाय जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वकानी तुका क्रिस्ता बाबा भयणीनो आयचे दिसा आमी विशय घेतला तो म्हणल्यार समाजान नवसरणी आनी बरेपण हाडच्या वावरांत आमचे शिराव आमी दर दिसाक नवसरणी आनी बरेपण आमच्या समाजान येवंक आमच्या जिविताचे बरेपण आमी वावरूंक देव आमकां आपल्या उतरांतल्यान सगल्यांक उलो मारता समाजान आनी आमच्या जिवितान बरेपण येतलें जाल्यार आमच्या जिविताची नवसरणी जावंक गरजेची नवसरणी आनी बरेपण हांचे मदें दोगांयचे मदें खोल संबंद आसा आनी आमी जाणा बाबा भयणीनो पवित्र आत्मो जावन आसा नवसरणीची जोर जो मनीस पवित्र आत्म्यान भरता जो मनीस पवित्र आत्मा आपल्या जिवितान अणभवता तो खरेंच नवसरणीचो मनीस कसो आपल्या जिवितान आपलें सगलें बदलप करता आनी नवसरणीन जियेता अशेंच कितें बाबा भयणीनो आमी भाग्यवंत जुजे वाजाच्या जिवितान पळयता भाग्यवंत जुजे वाजाच्या जिवितान आमी नदर मारल्यार जेन्ना तो गेलो तेन्ना सिलेवांक पळयलें की लोक क्रिस्तांव आपूण बेश्टोच नांवाची क्रिस्तांवां कशीं जियेतालीं आनी हाका लागून तांच्या जिवितान नवसरणी हाडूंक भाग्यवंत जुजे वाज वावुरलो अशें तूं तांच्या जिवितान नवसरणी हाडूंक दर दिसाक एके घोराब्याक भेट करूंक वेता तेन्ना एक बुद्धिस्ट बाबा भयणीनो ताका आडकोडीचो फातर कसो जालो तो ताचेर गाराणें घालतालो तो ताका आडकोडी करतालो आनी म्हणटालो तूं लोकांचें मन बदलता तूं लोकांक क्रिस्तांव करता अशें ताचेर गाराणें घालता आसतना जुजे वाज हांकडोंक ना आपलो वावर करीत तो गेलो अशें त्याच देसान बाबा भयणीनो अशाची पिडा आयली आनी अशाची पिडा जावन जायतो लोक मरूंक लागलो ह्या बुद्धिस्ट बाबाकूय अशाची पिडा लागली आनी ताच्या कुटुंबान ताका भायर आयलो सोडून दिलो मरूंक जुजे वाजान ताका भेट केली आनी ताची निगा घेवन बाबा भयण ताचो परामर्श केलो आनी ताका इलाज दिवन बरो केलो येतेची भेट ताचे जुजे वाजाचो मोग आपल्या सवेन पळोवन हो बुद्धिस्ट आपल्याक क्रिस्तांव जावंक जुजे वाजा कडेन मागले आनी शेकी बाबा भयणीनो तो क्रिस्तांव जालो जुजे वाजाक आपली भेट करता ती पळोवन आपल्या जिवितान ताणें नवसरणी केली आनी बाबा भयणीनो खरो क्रिस्ताचो पाटलावदार कसो तो ताचे मुखार जियेलो आयच्या पयल्या वाचपान भाग्यवंत जुवांवचे पयले चिटींतले आमी आयकता थंय आमकां भाग्यवंत जुवांव सांगता पातोक आनी कुड्ड्या देवांक जी कोण बसतात ते आपल्या जिवितान बाबा भयणीनो देवाचे शीस न्हय पूण आपल्या जिवितान सगलें निसणटण आमी हाडटा आनी हाका लागून तो म्हणटा कोण एकलो भाव आपल्या जिवितान मरण हाडटा जाल्यार पयले सुवातेर तो पातोक करता दुसरे सुवातेर कुड्ड्या देवांक तो बसता म्हणटच गरज आमी आमच्या जिविताची बदलणी करूंक गरज आमी आमच्या जिविताची नवसरणी हाडूंक आयचे शुभ वर्तमानांत आमकां काय बरें मेळटा जुवांवाचे शीस येतात आनी ताका विचारतात पळय तुवें जाका पवित्र स्नान दिल्लें तो आतां पवित्र स्नान दिता आनी जायतो लोक ताचेशी येता आनी बाबा भयणीनो भाग्यवंत जुवांव दातार
आपल्या जिवितांत सगली खालतीकाय म्हणटा तो वाडत वाडत वचूंक जाव आनी हांवें ल्हान जावंक जाय. खुशाल तो जाता कित्याक आपलें मिसांव पूर्ण जालें, आपल्याक दिल्लें कार्य आपल्यान केलें म्हणून भाग्यून जुवां बातीस खिरीत भाशेन खुशालकायेन मुरगोडटा आनी म्हणटा म्हजी खुशालकाय ही ती आतां बरोवन आयल्या, तो वाडत वचूंक जाय पूण हांव जाल्यार उदीक उदीक ल्हान जावंक जाय. भाग्यूंत आगुस्तीन आपल्या बरोवपान म्हणटा पयले सुवातेर आमी देवाक मानतले जाल्यार 3 वस्तू गरजेच्यो. पयली खालतीकाय, दुसरी खालतीकाय आनी तिसरी खालतीकाय. हेंच की जुवांवाच्या जिवितान आमकां मेळटा. आपल्या जिवितान ताणें खालती तो जालो, आपुणूय तो येवचो आसलो तो मसियस, पूण तो तुमकां आतां स्नान दिता आनी ही खुशालकाय ताणें आपल्या जिवितान जियेली. भाग्यून जिवितान आमी जियेतले बाबा भयणो जाल्यार पयले सुवातेर खालतीकाय आमी आपणावया. समाजान आमी आमच्या जिवितान पयले सुवातेर बरेपण हाडूंक आमी वावुरता तेन्ना आमच्या जिविताची नवसुनी करूंक या. पाप साहेब आमकां सांगता दर दिसाक देवाच्या उतरांतल्यान आमच्या जिविताची नवसुनी करूंक गरज. आनी जेन्ना आमच्या जिविताची नवसुनी जाता तेन्ना सामाजीक जिवितान बाबा भयणीनो किरीत भाशेन एकचार सहभागिलीपण आनी मिसांव येवंक पावता. तेन्नाच की आमी वांटिली ह्या 3 वस्तूंचे जाता. भाग्यूंत जुजे वाजाच्या जिवितान हे 3 वस्तू आमी पळयता. तो जावन आसा आमकां एक आरसो. पयले सुवातेर त्या बुद्धिस्ट बाबाक बाबा भयणीनो ताणें आपल्या जिवितान ताका निगा घेतली आनी ताका पोरो घालूंक ना. आपल्याक तो बाबा भयणीनो त्रास करता म्हूण ताका तो शिरापूंक ना वो ताका पयस धरूंक ना. बगर जेन्ना ओश्याची पिडा ताका लागली ताचो परामोस ताणें केलो, ताची निगा घेतली, उदीक आनी उदीक ताका ताणें मोग दिलो आनी अशें करून एकचारान बाबा भयणीनो ओ क्रिस्ती बाबाक ताणें वेंगयलो आनी तो क्रिस्ती जावंक पावलो. आमच्या जिवितान बाबा भयणीनो आयज काल आमच्या समाजान एक धर्म, एक जात, एक बाबा भयणीनो भाशा करूंक जायते मनीस वावुरतात. आमी सगळे ह्या देशान जियेता तेन्ना एका धर्माचे म्हणून थोडे आमचे मदें प्रचार करतात, आमचे मदें फुटी घालूंक ते वावुरतात. असले वेळार बाबा भयणीनो आमचे मदें आमच्या जिविताची नवसुनी आसूंक आनी सगळ्या मदें बरेपण आसून वावरूंक आमी बाबा भयणीनो चतूर रावंक गरजेचें. दुसरें, आमी बाबा भयणीनो ह्या संवसारान जियेता तेन्ना सहभागिलीपणान जिवंक गरज. आमी लोकशायेंत आसा आनी सहभागिलीपण ह्या लोकशायेंत बाबा भयणीनो एक मुखेल वांटो ह्या लोकशायेचो. आमी बाबा भयणीनो आतां वेंचणूक येता तेन्ना दर एक आमकां बाबा भयणीनो सहभागिलीपणान ह्या वेंचणुकेन वांटो घेवंक गरज. आमी जायते फावटी वेंचणुकेन वांटो घेता तेन्ना कसले उमेदवारांक, कसले आमदारांक आमी विचून काडटा ते आमी आमकांच प्रश्न करूंक. जायते फावटी घडीक आमी ह्यो वेंचणुकी येता तेन्ना आमचें सहभागिलीपण हे वेंचणुकेन वांटो घेवन आमी दिता खरें, पूण बरें तसले आमचे सृश्टीचो सांबाळ करतले, आमकां बरेपण हाडटले, आमची उदारगत करतले, पूण बरेपणान आमची उदारगत करतले असले मनशांक आमी फुडारी कशें विचून काडया. जायते फावटी बाबा भयणीनो आमी आमच्या ह्या 4 पयशांक लागून आमकांच आमी विकून घालता, आमचें बरेपण आमी सोडटा बाबा भयणीनो. जायते फावटी घडीक वेंचणूक येता तेन्ना आमी फुडाराक आमकांच बाबा भयणीनो एक सजा कशी दिता, कित्याक आमी नाका तसल्या आमच्या उमेदवारांक मत घालता. आज तुका आनी म्हाका एक उलो सहभागिलीपणान आमी जिवंक. कसले आमच्या दोळ्यांक पानां बांदतात बाबा भयणीनो आनी जाय तो हे दुसरो वावर करून आमकां आडगां करून ते फटयतात. हे मुखार आमी फटोवचें न्हय, जागृत आमी रावचें. कित्याक जेन्ना आमकां फटोवंक जाय त्यो स्किमी काडटले, जाय त्यो वस्तू आमकां सांगतले तेन्ना बाबा भयणीनो आमी कोणाक विचून काडचें हो विचार आमी करुया. जायते फावटी आमी आमचें मन थंयच आसता. सहभागिलीपणान आमी वावर करूंक सोदता जाल्यार आमी नवसुनी आमच्या जिविताची करूंक सोदिना बाबा भयणीनो. आज पयलें वाचप आमकां सांगता पातोक आनी दुसऱ्या कुड्ड्या देवाक. असले कुड्डे देव आमच्या मनान जायते आसात म्हणटच तांकां आमी बोली पडचे न्हय. भाग्यूंत जुजे वाज आपल्या जिवितान बाबा भयणीनो असल्या मनशांक राजकारणीक मोडा तो जियेतालो, तूंय ताका राजा आसलो, पूण तो बाबा भयणीनो असल्या मनशांक बोली पडलो ना. आपलो बरो वावर तो करीत गेलो आनी बाबा भयणीनो वावर करता आसतना देवान ताका सहकार दिलो आनी तो पोरजेचो उदीक आनी उदीक मोग करून बरेपणान तांची नवसुनी करूंक पावलो.
भाऊ भयणो, आमकां सगल्यांक एक मिसांव आसा. पयले सुवातेर एक क्रिस्तांव कसो म्हाका मिसांव आसा ह्या समाजान बरेपण हाडपाचें. दुसरे सुवातेर समाजान श्रिश्टी सांबाळपाक बरेपण हाडूंक म्हाका एक मिसांव आसा. तिसरे सुवातेर समाजीक मोडार हांवें एकचार हाडूंक म्हाका बाबा भयणीनो एक मिसांव आसा. चवथे सुवातेर दर दिसाक आमचेच पवित्र सभेन नवसरणीची मनशां जावंक आमकां एक मिसांव आसा. खंयचे मिसांव आमी करता दर दिसाक? आमच्या जिवितान नवसरणी हाडटा तेन्ना समाजांत आमी नवसरणी हाडूंक वावुरता. खरेंच आमी आमचे मदें सगळे वेगळोचार भेद आमी पयस करून आमचे सगळे एकचार बांदून हाडूंक, आमचे सगळे मोग आसूंक आमी वावुरता जाल्यार विचार करुया. दुसरे सुवातेर आमचे सृश्टीचो सांबाळ करूंक कसले उपाय आमी घेता भाऊ भयण? जो मनीस सृश्टी सांबाळिना ताकाच आमी पाटलाव दिता, ताचोच आमी पाठिंबो कोत्ता काय आनी म्हणटा तो सारको करता जाल्यार भाऊ भयणीनो आमची नवसरणी आजून जावंक ना. तिसरे सुवातेर भाऊ दर दिसाक आमचे मदें आमकां देवाच्या उतरांतल्यान प्रवचनां येतात, देवाच्या उतरांतल्यान आमकां जागृताय येता, देवाच्या उतरांतल्यान आमकां बऱ्यो वस्तू सांगतात. कितें करता काय आमी? कसली वाट आमी विचून काडटा? आज आमी ह्या समाजान जियेतना आयचो विशय आमी घेतला तो म्हणल्यार जावन आसा ह्या समाजान आमी अदीक आनी अदीक नवसरणी आनी बरेपण हाडूंक आमी वावर करूंक गरज. तर आमची शिराव अशी सोम्याक आमी म्हणटाना खरेंच भाग्योंत जुआं बातिस्ता भाशेन सगळे काल्तिकायेन जेजू शिकयता ती शिकवण आमी घेवंक आनी भाग्योंत जुजे वाजा भाशेन आमी अदीक आनी अदीक आमच्या जिवितान बरेपण हाडूंक जातली हातयारां जावं, ह्या समाजान नवसरणी हाडूंक, ह्या समाजाचे बरें आमी करूंक वावरूंक ह्या मिसांत आनी दर दिसाक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. उबी रावया. आनी हे वेळार बाबा भयणीनो कांय आमची मागणी त्याच सर पदवीदार बापाक आमी उबारुया. निर्मळ सात्वीक समाज निर्माण जावंक मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले शिकवणेन, शिटकावणेन आनी देख चालींत निर्मळ आनी स्वताचो समाज बांदून हाडूंक, वावरूंक आनी समाजीक मेळसाण आनी फोटिंगपणा आड झुजूंक आपले परचेकूय तशींच आकारूंक आनी खेरीत भाशेन चालू आसलेले परिशदे वरवीं पवित्र सभेंत जायते नवेपण निर्माण जावंक बापा लागीं मागुया. एकवटाचो आनी भ्रश्टाचारांत मेकळो समाज निर्माण जावंक मागुया. आमच्या सरकारी वडिलांनी धर्मा, जाती काती, गरीब गिरेस्त व पक्ष असले वेगळोचार पळय नासतना आपणाक सेवक जावंक विंचल्यात म्हूण उगडास धरून निस्वार्थीपणान पोरचेक सेवा दिवंक आनी गोंयांत जावच्यो आसात त्या वेंचणुकांतल्यान बरो आनी नितळ सरकार आमकां फावो जावंक बापा लागीं मागुया. कोविड-19 पिडे आनी हेर वायटा मेकळो समाज निर्माण जावंक मागुया. हे पिडेक लागून जायते दूख आमी अणभवला आनी आजून सोंशीत आसाव. हे पिडेंतली आमकां आनी आख्ख्या संवसाराक सोडोय म्हूण तशेंच आनीक असली फुडाऱ्यांची वायट विघ्नां आमचे वेली निवार आनी पयस कोर म्हूण भागवंत जुजे वाजाचे विनवणेन बापा लागीं मागुया. नवसरणी आनी बरेपणाचो समाज निर्माण जावंक मागुया. आज आमी गोलीक सचिवालया, पास्टोरियल सेक्रेटेरिएट आनी दोतोनीच्या वावरा पासत तशेंच राया, पेन्ने आनी सांगे वाराडा पासत मागता. भागवंत जुजे वाजाचे मोजतीन ह्या वावरांत जबाबदारी आसलेल्यांचेर आनी तांच्या वावराचेर आशिर्वाद पडूंक आनी त्या वावरांत जायतो बिराड फावो जावंक बापा लागीं मागुया. ही
आमची मागणी आमी देवाक भेटूं आनी आमची मागणी त्याच सुर पदवीदार बापान आमचे विनोती स्विकार करूं म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भाव भयणी म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आमच्या नके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा, खरी भक्ती आनी शांती तूंच आमच्या काळजांनी उपजयताय. देखून ह्या यज्ञा वरवीं तुका मोहिमेमूद देवा फावो तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन विस्वाशीपणान एका मनाचे आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोने आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवेदार आनी सासणाचे देवा सूर काडेन सुताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणीचें सासणीक येवजण उक्तें केलें आनी तो सगळ्या पोरजांचो सुवाळ म्हूण दाखयलें. अंदूत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो. ताचें अमरपण परचोडलें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सूर दरबारां संगती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बदला तुज्या वैभवान. उंचोगी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचोगी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Bavartazo good porgotuya. तुझ्या कुर्सानी बोलो जीवन पोना वरवी, तुवें आमकां सोडूनी सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा
बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनेची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केन देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोरीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन दवरता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासण्याच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुवरवी त्याची सुसांगाता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपोद्वेदार बापा सर्वोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. दोन दिसाक आमी बाबा भयणीनो एकचाराची जावंक बरेपणान आमच्या जिविताची नवसरणी आमी करूंक जेसू आमकां प्रार्थना शिकयता. खतखत्यान जेजून शिकयलें प्रार्थना सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तांतयान पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें नत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकळुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पोरबी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें दिशा दवरता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसगा जी खुशी परमेन तिका शांती दे आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची श्री संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काटती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मी कुम्या खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळाचे तू भोव पवित्र संस्कारान तू भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडये एक घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
आमच्या मोगान जेजू आमचे दादोसपण आनंदानी मोठेपण एकठांय केल्यान तेक्षितान आमकां जेजूच्या मोगान जेजू आमचे दादोसपण आनंदानी मोठेपण सोय प्रिती मोग मोस्ता थंय देवाची रासा सोय प्रिती मोग थंय देवाची रासा सोय प्रिती मोग वस्ता थंय देवाची रासा सोय प्रिती मोग थंय देवाची रासा प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुजे पुर्जेक तरेतरेचो आदार दिवन तूं तिका सांबाळटाय आनी चलयताय. तुजी कोनवाडायेन आतांच्या आनी फुडल्या वायटांक आमकां ओकोद मेळूं दी. ह्या पुरी ह्या सोडत्या जिविताच्या देण्याचो गरजतो आदार घेवन ओदीक व्हडा विस्वासान सासणाची देणी जोडूंक आमकां फुडें वचोशी कोर. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. चतुरायदोरची आयज सांजे 6 वाजता इंग्लिजींतल्यान मीस जातलें आयताराचें मीस आनीक तशेंच दाबोलीं कपेलान 6:30 वाजता आयताराचें मीस जातलें. फाल्यां सदांचे भाशेन मिसां सकाळीं पयलें मीस 6 वाजता, दुसरें मीस 7:15 वाजता, तिसरें मीस 8:30 वाजता आनी तशेंच दोतोनीच्या भुरग्यांचें मीस 9:30 वाजता. पूण दोतोन फाल्यां आसची ना. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन एकचारान आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बाबा भयणीनो, हे दिसांनी 5 वाजाची नोवेना चलतात म्हणटच आमी थंय एक दातरी वचून आमची भेट करून अशें ह्या भाग्यवंताक आमचो मान आनी रेस्पेद दिवंक आमी वावरुया. Zuze, Vazache, आमच्या बाबा तुझे पासून म्हाका मोहिमा बापाची सून पवित्र आत्म्याक म्हाका मोहिमा ससना ससना